चीन अमेरिकेत परत कोविडाचे ल्हार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपयली उंचेल्या पावंड्यावेली बसका. कोविड परिस्थितीचो नियाळ. कोविड शिष्टाचाराचेर फोकस. बुस्टर वाशिनीकरणाक नेट. कोविड ल्हारा प्रमाण जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅबाची सरकाराक याद. गोंयांत लॅब आसतना सॅम्पलां पुण्यात. आतां सर्टिफिकेशनाक अर्ज. राज्याच्यो यंत्रणा लागल्यो कामाक. कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवाद पडलो चडार. कर्नाटक विधानसभेत अधिवेशन तापलें. इंच सुद्धा जमीन महाराष्ट्राक दिवचे ना. कर्नाटक विधानसभेचो थाराव. बागांत एका हॉटेलांत जेवणात वीख बादा. 15 स्टाफाची भलायकी इबाडली. हॉस्पिटलांत ॲडमिट. एका स्टाफाच्या पालकाची कळंगूट पुलिसेन कंप्लेन. दनपार मेरेन कागाळ फाटी. अठ्ठ्यात्तर वर्साचो बिकिनी किलर चार्ल्स सोब्रायाची भलायकी इबाडिल्ल्यान नेपाळाच्या जेलींतल्यान सोडपाचो कोर्टाचो आदेश. परवरे अटक करूंक मजत करपी पीटर फेर्नांडीसान काडल्यो यादी. केप्यां आनी कुडचड्या वेल्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाचे 21 लाखाचे केबल चोरले. केप्यां पुलिसांनी 4 जाणांक उखल्ले. चौगूय यूपीचे. म्हाल आनी भाड्याच्यो गाडयो 70 होण्या जप्त. गोंयची लेखिका माया खरंगटेक केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार. अमृतवेल ह्या कादंबरीक पुरस्कार. 1 लाख रुपया कॅश आणि मानचिन्ह. वता थंय शेतांनी फुलां फळांच्या रोपांच्यो नर्सरी. 90% बेकायदेशीर. दुसऱ्या प्रांतांतल्या रोपांचे मातयेन गोंयची माती पेड्ड्यार. आरजी म्हणटा शेतकी खात्यान दखल घेवची. नव्या जुवारी पुलाच्यो 4 लेनी तयार. 29 डिसेंबराक केंद्रीय मंत्री गडकरी करतलो उक्तावण. मुख्यमंत्री PWD मंत्र्यान केलें इन्स्पेक्शन. चौदा सरकारी हाय सेकंडरी आणि हायस्कुलांची नावां बदलली. 14 सरकारी शाळांक स्वतंत्र सैनिकांची नावां. शिक्षण खात्यान वळेरी केली जाहीर. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 185 केशी. फाटल्या 24 वरांत 1 मरण. ॲक्टिव्ह केशी 3,500 सकयल. गोंयांत 1 नवी केस. 14 ॲक्टिव्ह. आदोगाद पुलीस मारबडे केशींत चौकशेचेर देखरेख दवरूंक PIL. निवृत्त जुईज RMS खांडेपारकाराचें नांव. हायकोर्टाची आज सविस्तर ऑर्द. जमीन बळकावपाच्या केशींत SITन मुखेल सूत्रधार मोहम्मद सुहेल आणि ओंकार पालेकाराक 2 वेगवेगळ्या प्रकरणांत केली अटक. FIR नव्यान. आतां मेरेनची SITची 45वी केस. 2008 पणजी पोलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात साक्षीदार आणि पयलो आयो PI तुषार लोटलीकराची उलट तपासणी अजूनही चालू. फुडली सुनावणी 27 डिसेंबराक. भारत बांगलादेशाची दुसरी क्रिकेट टेस्ट मॅच सुरू. बांगलादेश पहिल्या डावात 227 ऑल आउट. भारत 8 ओव्हरींनी 19 रन फॉर नो लॉस. भारत चीन सीमेच्या प्रश्नाचेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बोवाळ चालूच. विरोधी पक्ष चर्चा मागता. संसदेच्या दोन्ही घरांनी विषय आधीच केला स्पष्ट. सरकाराची जाप. साखरेचे सगळ्यात चड उत्पादन आणि निर्गत करपी भारत. DBT वरवीं शेतकारांक खात्यांत थेट पैसे. शेतकी आणि शेतकार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर उलयलो. संसदेचे शियाळी अधिवेशन आज सावन तहकूब. शेड्युला परस 6 दीस आदींच स्थगीत. अधिवेशन 29 डिसेंबराक तहकूब जावपाचे. काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा बंद करूंक मोदी सरकाराची कोविडाचेर अकस्मात ॲक्शन. राहुल गांधी म्हणटा कोविड नेम पाळचे म्हण चीट धाडल्या ते निमित्त.
शेअर मार्केटात कोविडाचो भय. सेन्सेक्स 60,486चेर ट्रेड, 338 पॉयंट सकयल. निफ्टी 100 पॉयंट्स डावन 18,000 सकयल ट्रेड.